माझे नाव शंकर पोळजी। आता संजय बर्डे बाबान तुमकां सांगलें की कशें कशें लँड ग्रॅबाचे मागीर ते सिद्दीकीचे तेजे कन्वर्सेशन मिडिया चॅनलां वांगडा कितें अशे खुबशे गोश्टी आहा जे आयज हेची सखोल चवकशी जावपाक जाय। आनी सगळ्यान पयलीं चवकशी जावपाक जाय सुलेमान सिद्दीकीन स्टार्टींग जे पुलीस ऑफिसरांचें नांव घेतलेलें, पॉलिटिशनांचें नांव घेतलेलें, तेंचीय सारकी सखोल चवकशी जावपाक जाय। आता गेले 20-25 वर्सां ज्या पद्दतीन जमिनी ग्रॅब करपाचे, जमिनी फटींग नाका जाल्ले डॉक्युमेंट्स करून, डुप्लिकेट डॉक्युमेंट्स करून जे जमिनी हडप करपाचे षडयंत्र चालू आसा तेचेर सखोल चवकशी जावपाक जाय। SIT स्थापन केल्लेली की जे जमिनी जे ग्रॅब केल्या ते आमी जे कोणी फॉल्स डॉक्युमेंट्स करून हे केल्लेले आहा कितें नाल्यार फॉल्सली विकलेले आसा, कित्याक आमचे खुबशे लोक जे आहात न्हू ते पोटा पाणया खातीर भायर फॉरेनाक गेले आनी तेंचे जमिनी हांगासर आसा। थोडे बाबडे कांय कारणा खातीर थंय उरले, तेंचे आवय बापूय सुद्दां कोण ना आनी जी घरां बीन बंद आसात न्हू, पोर्तुगीज हावजीस म्हणनाका, बाकीचे प्रॉपर्टीज म्हणनाका, तेंचेर अशें आयकोंक येता की डुप्लिकेट डॉक्युमेंट्स बीन करून खंय कितें ते जमिनी हडप करपाचो प्रकरण चालू आहा खंय। आतां जाला कितें, आतां हो सिद्दीकी म्हणटा न्हू तो म्हाका गोंयकार कसो दिसना, हो एक भायलो मनीस। आतां हे भायले मनीस जे येतात न्हू दिल्ली, हरियाणा बिर्याणा हेंच्यांनी जे प्रॉपर्टीज घेतले 1 लाख स्क्वेअर मिटर, 2 लाख स्क्वेअर मिटर, 5 लाख स्क्वेअर मिटर, 10 लाख स्क्वेअर मिटर दोंगर घेतले, शेतां पुरून उडयलेलीं आहा, शेतां ह्यूज एमावंटान। केन्नाय आमचो स्वप्नेश शेल्लेकर म्हणटा की होलसेलान हेंच्यांनी जमिनी विकल्यात म्हणून, होलसेलान कन्वर्जन जाला म्हणून, ते कशे विकले आनी खंयच्या आदाराचेर विकले तेचेर सखोल चवकशी जावपाक जाय। आयज जेन्ना हे चवकशी जावपाक जाय मागीर रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार हेंचे चवकशी जावपाक जाय की हे जर फर्स्ट डॉक्युमेंट जर जाल्लेले आहात न्हू जाल्यार ते कशे जाले ते। फाटीं आमी पळयलें म्हापशा रजिस्ट्रारान डॉक्युमेंट्स गायब जाल्लेले। सो आयज जे गोंयांत चल्लां न्हू कितें ते जमिनीचे लूटमार प्रकरण चल्लेलें आसा। आनी आयज जर अशें जर आमचे कुमिल्दाद जागे कितें जर चोरपाक गेले सपोज आनी भायले लोक येवन जर ते घेवपाक लागले जाल्यार फुडें आमकां गोंयकारांक जमिनी कांय उरचें ना। एका वाटेन सरकार इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाच्या नांवान कुमिल्दाद कन्विन्स करून ते जागे तेंचे कडल्यान घेता आनी भायले जे इन्व्हेस्टर्स आहात तेंकां दिता आनी आमकां सांगता युनिवर्सिटी घालता, लॉ कॉलेज घालता, हें घालता, तें घालता आनी जमिनी कितले दिता तांकां 10 लाख स्क्वेअर मिटर, 5 लाख स्क्वेअर मिटर अशे जमिनी तांकां दिवन कितें ते जमिनी काबार करता। आनी ते जमिनी बेश्टे ना, जमिनींनी झाडां आहा। आतां काल हांवें परवरी एक प्रकार पळयलो, झाडां मारल्यान खंय कितली 40-45 आनी ती कसली चिचेची, मागीर जे आमकां फ्रुट्स दिता, जी आमकां सावळी दिता, जेचेर पशु पक्षी जीव जंतू रावतात, ती झाडां आयज मारपाक उठल्या। हेतून जो DCF आनी CCF आहा न्हू हेंचेरूय इन्क्वायरी जावपाक जाय की हे इतले वास्ट लेवलाचेर झाडां मारपाक परमिशनां कशी दिता आनी परमिशनां दिवन तुमी जर म्हणटा 70 झाडां मारली जाल्यार 210 झाडां लावची पडटली, ती खंय लायले न्हू तें आमकां कळपाक जाय। सो आयज हे सुलेमान सिद्दीकीचें जे प्रकरण आसा न्हू हे खंय ना खंय तरी एक चुकीच्या डायरेक्शनान व्हावत आसा। आनी म्हाका जाल्यार हें दिसता कितें सांग की सुलेमान सिद्दीकीक खंयचो खंय तरी इशू डायवर्ट करपाक हे यूज करता आनी ते ड्रॅग करीत आसा। सो आयज जे पद्दतीन इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय आसलें त्या पद्दतीन तें इन्व्हेस्टिगेशन जाता कशें आमकां दिसना। कित्याक आयज भितून जेन्ना तेणी नांवां घेतल्यात न्हू त्या पुलीस ऑफिसरांची इन्क्वायरी जावंक जाय आसली, पॉलिटिशनांची इन्क्वायरी जावपाक जाय आसली, त्या पद्दतीन जायना। आनी सगळ्यान पयलीं म्हटल्यार जे प्रॉपर्टीज 20-25 वर्सांक विकल्यात न्हू ते रजिस्ट्रारान चॅक जावपाक जाय। जे व्हडले प्रॉपर्टीज आसा 10,000 स्क्वेअर मिटराच्या वयर जे प्रॉपर्टीज आहा न्हू ते चॅक जावपाक जाय आनी जी पोर्चुगीज हावजीस आहात जे तेंचे सेल जे मारलेले आहा आनी भायल्यांक बिल्यांक जी विकलेले आहा तेंचेरूय इन्क्वायरी जावपाक जाय, थरो इन्क्वायरी जावपाक जाय। कित्याक आयज आमचे जे जमिनी आहात न्हू हे मायग्रंट जे बिल्डर लॉबी आहा न्हू ते कॅप्चर करपाक उठलेले आसा आनी आयज जर अशेंच जर चलत रावले सपोज जाल्यार आमकां फुडल्या पिढयेक जमीन मेळची ना। आयज कुमिल्दाद जे आहा, जेंचे एटर्नी आहा, बाकीचे मेंबर्स आहा तेंच्यांनी आयज म्हाका दिसता प्रामाणीकपणान आपलो जो पोस्ट आहा न्हू तो निभोवपाची गरज आसा। कित्याक आयज कुमिल्दाद जागे जे आहा ते टार्गेटाचेर आसा। सो म्हाज्या हिसपान जाल्यार ही सुलेमान सिद्दीकीची जी केस आहा न्हू ती तेणी आपूण उलोवनूच सॉल्व केलेली आसा, फक्त पुलिसांक थंयसर मातशें धागेदोरे जुळोवपाची गरज आसा। सो म्हाज्या हिसपान जाल्यार जर हेतून खंयचो पॉलिटिशियन गिल्टी आसा कितें जाल्यार पुलिसांनी सोदून काडून ताका रिजायन जावपाक लावपाक जाय आनी तेणी आपल्या मोरल ग्रावंड्साचेर आपूण स्वता रिजायन जावपाक जाय म्हाका हें दिसता। कित्याक आयज ज्या पद्दतीन सरकार हलगर्जीपणा करता, लॉ एंड ऑर्डर कॉलेप्स जाल्लेली आहा, कितें ईच एंड एवरीवेर कितें पुलिसांचें नांव पिड्ड्यार जाता, जेलीन कितें चल्लां तें आमकां खबर आहा, जेलीन मोबायल कशे वयता, मागीर तेचे उपरांत गांजा कसो वयता, कितें हें आमी परत परत सरकाराक विचारीत आसा आनी सरकार आमची उत्तरां दिवपाक
फेल जाल्लेले आसा आमकां ते उत्तर दिना फक्त भिवपाची गरज ना म्हणटा आनी ते म्हणटा की एक्टिविस्ट सगळे एका ओपोज करता आमी ओपोज करिना आमी ओपोज करता कित्याक सांग तुमी जमिनी चोरता म्हणून तुमी जमिनी हडप करूंक सोदता म्हणून आमी ओपोज करता आयज जर तुमकां आमी जर आमचे प्रायवेट फॉरेस्ट जर हडप करपाक जर दिले सपोज जाल्यार आयज आमचे फुडें गोंयान कांय उरचें ना फुडें आयज जे आमचे दोंगर आहा त्या दोंगरांचे तुमी जी कन्स्ट्रक्शनां हाडटा सांकवाळे वेर्णा आमी पळयलां कितें मेगा प्रोजेक्ट जे हाडटा ते ओपोज करता कित्याक सांग फुडें आमकां उदकाक त्रास जातलो सो म्हाज्या हिसपान जाल्यार गोंयच्या सरकारान होम मिनिस्टरान सुलेमान सिद्दीकीची केस थरो इन्क्वायरी करपाक जाय आनी प्रामाणीकपणान इन्क्वायरी करून भितून कोण दोशी आहात न्हू तांकां सजा जावपाक जाय देव बरें करूं आनी एक गोष्ट आसा काल गोंयचो आमचो ऑनरेबल सीएम सांगता काल की एक्टिविस्ट आनी लोक ताका ओपोज करता म्हणून एक मये मतदारसंघातलो जो कस्टडियन लँड जी एनिमी लँड जी आसा कितके तरी वर्सां जाली मनोहर पर्रीकारान तांकां उतर दिल्लें आपणाक तुमी निवडून दिया म्हणून बीजेपीक त्या लोकांनी सपोर्ट केल्ले मयेच्या मतदारसंघांसून पूण आज पासून ते मये मतदारसंघाची कस्टडियन लँड जे गोंयकार जी जमीन जे मागता आज पासून तुमचे कडेन सॉल्व कित्याक लागून जायना आमकां खबर आसा गोंय पुर्तुगीजांचे राजवटीन आसले तेन्ना जो 99 इयर्स रूल जो आसा तो पर्यंत काय करपाक मेळना बट तुमी जर थंयसर लॉ कॉलेज जर हाडटा आतां मये मतदारसंघात ती जमीन हे करून एक्वायर करून तर ती लॉ कॉलेज हाडटा आसतना कायद्याची कॉलेज जर तो हाडटा तो कायदो तुमी आज कितें तयार करूं शकता न्हू तुमकां जाय तेन्ना तुमी कितें करतात कॅबिनेट मिनिस्ट्री घेतात जाय तेन्ना तुमी कायदो बदलतात जाय तेन्ना तुमी असेंब्लीन कितें करतात म्हणणाऱ्याचे म्हणणे पास करतात तुमी तर हे मये मतदारसंघातले तुमचे कडेन लोकांचो ह्या बारीक बारीक जे आमचे बारीक बहुजन समाजाचे मनीस जे आहा तेंचो तुमचो प्रश्न सॉल्व करिना आनी दुसरी गोष्ट सुलेमान सिद्दीकीचे बद्दल उलयता हांव सुलेमान सिद्दीकीचे ओरिजिनल सेल डीड शेणलेले म्हणून पोलीस स्टेशनान त्यांनी कंप्लेंट केल्ली आणि त्यांनी ती झेरॉक्स कॉपी जी आसा न्हू काळे पेपर जे येतात न्हू त्यांनी ते मार्केटान घातलेले ते ओरिजिनल पेपर जे आसा हे कोणाच्या नावार आसा कोणाची सिग्नेचर तेजेर आसा हे सिद्ध जाल्लेले आसा म्हणून ते ओरिजिनल पेपराची सिग्नेचर जी कोणाची मारलेली आसा ती फ्रांसीस डिसोजा हो कन्फर्मिंग पार्टी आसा हांव गोंयच्या जनतेक सांगता जे कितें सत्य जे आसा हे आयज पोलीस लिपोवपाचो प्रयत्न करता तो जर ओरिजिनल पेपर जर सिद्दीकी पोलीस स्टेशनान शेणले म्हणून कंप्लेंट करता तर आयज खरो ओरिजिनल पेपर हो कोणा कडेन आसा म्हणजे फ्रांसीस डिसोजा कडेन आसपाक जाय नाल्यार आनी कोणा कडेन तरी आसपाक जाय म्हणून हे सगळी नाटकां आयज बीजेपी आपल्या एक आमदाराक डेप्युटी सीएम पयलींचो आसलो बीजेपीचो मनीस भितर इन्वॉल्व आसलो म्हणून हे सोपोवपाक तुमी आयज हे सगळे राटागोटी करता जाल्यार चुकीची गोष्ट आसा आनी आयज परत तुमकां हांव सांगता गोंयची जमिनी ज्यो आसा आयज फाटल्या डेटीन आनी आतांचे डेटीन एक मनीस दुसऱ्या मनशाक विकता तोच मनीस तिसऱ्या मनशाक विकता अशें 7 मनशाक कंटिन्यू जेन्ना विकता लास्टाक जो कोण सेल्डीड मारता न्हू तेजेर मातशे विचार करात आयज गोंयची जमिनी आमचे गोंयचे भाव जे अमेरिकेक आसा भायले कंट्रीन जे कामाक आसा तांकां हांव रिक्वेस्ट करता तुमी मातशे येयात हांगा तुमचे जमिनी तुमचे पायच्यो शापायच्यो जमिनी ज्यो आसा खरोखरच हो बीजेपीचो सरकार तुमकां आयज सांबाळून दवरलेले आहा कांय कारण अमेरिकेक गेल्लेले भुरगे आमचे आयज भारत देशान आयज आमचे बीजेपीचे सरकार तांकां बेडी पांयांक लॉक घालून धाडटात हे कितें हे आमकां खबर ना आमी भारत देशांतले मनीस हे आमकां सांगता बीजेपीचे सरकार आमच्या भुरग्यांक जॉब ताणून भायले कंट्रीन गेल्लेले आसा तुमचे कडेन जॉब दिवपाक जायना म्हणून तांकां तुमी बेडी घालतात आनी हांगा धाडटात म्हणून हांव बीजेपीच्या सरकाराचो निशेध करता हे खरोखरच बीजेपीचे सरकार आयज गोंयचे जनतेक आयज फोटोवपाच्या मार्गार आसा असले क्रिमिनल येतले आनी गोंयान आमच्या गोंयच्या लोकांक जगोवंक दिवचो ना हे तुमकां मागता देव बरें करूं थँक्यू